नमस्कार, येवकार तुमकां. दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरव्यू आनी आमी रिक्वेस्ट केले तांकां मेळपा खातीर एंड दे हॅव एग्रीड. देव बरें करूं सर. आय विल टेक इट, मेक इट व्हेरी शॉर्ट. काल इनफ इज इनफ हातून मिटींग जाली आनी यू आर द टार्गेट. यू हॅव बीन एक्यूज्ड ऑल दीस टायम. वी नेवर आस्क्ड यू दीस क्वेश्चन बट आय एम आस्किंग. यू हॅव बीन एक्यूज्ड की तुमी लोकांक कॉन्फिडन्सान न घेता जमिनी विकता, तुमी दिल्लीकारांक थंय हाडल्या, तुमी म्हारग केला आनी यू आर दी पर्सन हूज. म्हाका दिसता की रुपेश, आयजचे दिसा आमी ज्या तरेचे कन्जर्वेशन मेजर्स जे देशभरांत तेजी प्रसिद्धी जाल्ली आसा, आमी ऑल्सो केंद्र सरकाराक ऑलरेडी इंटिमेट केल्लें आसा की आमी ह्या तरेची पावलां घेता. हांव मंत्री म्हणून म्हाजे रुल्स ऑफ बिजनस प्रमाणे जे हांवें करपाक जाय तें केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता की गोंयचे जनतेक आयज तांकां दिसता की मांडोवी आनी जुवारी हेजे न्हंयचे देगेक जे जे कितें आयज जे इनहॅबिटेटेड एरियाज ज्यो आसा ते प्रोटेक्ट करपाक जाय, ती ग्रिनरी तशीच उरपाक जाय, तशें आमी पावलां घेतलेलीं आसा. आयज बी हांव कोणा कडेन उलयतालो तेणी सांगलें तें एकदम बरी गोश्ट. एक टॉप नॉच आमचे एनवायरमेंटलिस्ट तेंचे कडेन बी म्हजी चर्चा जाल्ली. मेन म्हणजे तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय की आयज म्हाजे जे स्वताचे जे कितें आरोप केले वयता ते आरोप न्हू, ते हांव सबज्युडिस मॅटरा म्हणून तेजेर हांव चड उलोवन बरोबर जायना. पूण ते विशय 25 वर्सां पयलीं मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसले तेन्ना ते आमकां तेणी म्हजे वडिलांन सांगलेलें की हांगा रॉकी लँड हा, डेवलप करपाक जाय म्हणून, आनी कितें हावजिंगा खातीर सांखळीचो परिसर वाडटा. आनी म्हाका दिसता की ते सबज्युडिस असल्या कारण इतलेंच हांव सांगूंक शकता की परमिशनां जी गावली तेन्ना सेटलमेंट जाल्ली ती 30 वर्सां पयलींची सेटलमेंट जाल्ली जेन्ना मनोहर पर्रीकर आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना म्हाजे वडील विरोधी पक्षाचे नेते आशिल्ले. आनी हे 3 वर्सां चल्लां. अचानक 3 वर्सां नंतर कितें घडलें आनी कितें घडूंक ना म्हाका खबर ना. प्रोटेस्ट जालो सर तुमचे. हय बरोबर आहा, पूण ते लोकांनी जे घेतल्या तेणी तेंचे कडेन उलोवंक जाय. म्हाजो संबंद कांय ना तेजे कडेन. आय हॅव नथींग टू डू वीथ दॅट. कांय ना, कित्याक तेणी जे कितें परमिशन कायदेशीर घेतलेलें आसा, प्रत्येक गोश्ट कायदेशीर घेतलेली आसा, मॅटर सबज्युडीस आसा. हांवें तेजेर चड उलोवप बरोबर जावचें ना. आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की हे सगळे जेणी घेतल्या ते तेंचे कडेन चर्चा करतले, करून दी. पंचायतीन बी सगळे परमिशनां दिल्ली. आनी मुख्य म्हणजे कित्याक की कोण म्हाजेर कशें उलयता, जी भाशा वापरली वयता, म्हाका दिसता गोंया राज्यान असले गोश्टी स्वात ना. आनी कोणीय कोणाचेर रील करूं शकता, कोणीय कोणाचेर उलोवं शकता. आयज डेमोक्रेसीन आनी फेडरल सिस्टमान आमी उलोवं शकता, पूण खंय ना खंय एक मर्यादा आसपाची गरज आहा. आनी हांव परत सांगता, परमिशनाची सेटलमेंट जी जाल्ली ती 30 वर्सां पयलीं जाल्ली आनी ते पूर्णपणे खडप जमीन आहा. एन्ड इतल्या वर्सां म्हाज्या वडिलांचो इतिहास लोकांक खबर आहा. अंजुनेच्या धरणा खातीर बी तेणी आपली स्वताची जमीन दिल्ली. म्हणून तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय, जो मनीस दाबोस वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट नाल्यार वाळपय पाणी गावपाक मुश्कील आसलें ते बी तेणी लँड एक्विजिशना खातीर एनओसी तेन्ना दिल्ली. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की तुमकां खबर आहा तेन्नाचे लँड एक्विजिशनाक कितेंच गावनासलें. इट इज आयज प्रोटेस्टाचो बी कितें कांयच ना, किरकोळ, पूण तेणी लोकां खातीर आपलें जिवन आयज अर्पण केल्लेलें आसा. म्हणून म्हाका दिसता की जे एजन्सीज आतां चॅक करता ते एजन्सीक करून दी. ह्या तितून लोकांक तुमी कितें सांगतले? हांव सांगपाचें तुमचेच जे कोणी जमीन घेतल्या तेंचे कडेन तांकां चर्चा करून दी. तुमचेच लोक सगळे ते बरोबर, म्हाजेच लोक म्हाका थोडे काळजी करता. आयज आमी थंय काळजी ना, ते ब्रह्म आहा ते कांयच ना, थंय खडप जमीन, थंय कांयच उगपाचें ना थंय. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की जे कोणी ते घेतला तांकां उलोवन दी लोकां कडेन. हांवें भितर पडप बरोबर जावचें ना. म्हाजेर आरोप कोणी करता काय कितें उलयता, हांवें सांगलें की तांकां अधिकार आहा. तांकां देवान आयज आमच्या फेडरल सिस्टमान आनी कॉन्स्टिट्युशनान जाय ते लोक उलोवं शकता, पूण हांव कांयच तेजेर रिएक्शन दिना. युअर रोल एज अ TCP मिनिस्टर जर पळयलो हे लोधा प्रोजेक्ट, आमी एक अफोर्डेबल हावजिंगा खातीर आमी पॉलिसी लेजिस्लेशन केल्लें आनी हेजो फायदो खूब कडेन जाता. लोक इल्लिगल घरां बांदताले. आयज कोणाक जर दिसता की कितें घेवंक जाय तें घेवंक शकता, कोण कोणाक फोर्स करूं शकना. खूब म्हारग आसा खंय ना, पूण तें म्हाजो न्हू, हांव बिझनस करिना. हांवें बिझनस बी करूंक ना आनी म्हाज्या टायमान हांवें जमीन बी घेवंक ना. म्हाजे वडील बी इतल्या वर्सां गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी आयज ते बी तेंच्या टायमान एग्रीकल्चराचेर चड भर तेणी दिल्ले आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता की आयज रुपेश तूं आयज जेन्ना विचारता, आमच्या गोंय राज्याचे डायनॅमीक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी एक कायदो हाडलेलो की रायस डिक्लेअर्ड रायस ऑन पॅडीफील्ड ते कन्वर्ट जायना. आमी एन्डॉस परत केला की NDZ बी थंय लावन उडयात, म्हणजे ते फक्त एग्रीकल्चरा कडेन आमी राखून दवरतले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ते इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज म्हणून ते वेगळे तरेन
प्रोटेक्शन दिवपाची गरज आहा. म्हणजे आमचे मुख्यमंत्री कितें डायरेक्शन दिता त्या दिशेन वचपाचो आमचो प्रयत्न आसता. दुसरी गोश्ट कितें आहा, लो लायंग एरियान हो कायदो 1.5 meters बिलो द लेवल ऑफ द रोड शूड नॉट बी डेव्हलप अलाउड एनी कन्स्ट्रक्शन. लोक आयज भरता आनी म्हणटाना भरलेली असली म्हणून आमी आयज मॅपिंग करून ते जमन्यो जे लो लायंग आहा थंय आमी परमिशन दिवचें ना. हे ठाम आमी निर्णय घेतलेले आसा. तुमचे कडेन सद्या मॅपिंग केल्लें आसा की कितली सद्या सगळें कळटा. लो लायंग एरियाचे सगळें मॅपिंग आसा, फॉरेस्टा कडेन बी आहा. आनी आयजच्या दिसा आमी जर निर्णय ह्या तरेचे कठोर निर्णय घेवंक ना तर आमकां फुडाराक तेजो त्रास जातलो. तुमी आयज पळयात की ल्हान ल्हान लोकांची घरां इतर कांय गोश्टी आमी मदत तांकां करपाचो प्रयत्न करता. पण आमकां वेगळे तरेन विचार करपाक जाय. कॉन्जर्वेशन आनी राखपाक आमचे आयलंड्स आमी आयज मरीन सँच्युरी गालजीबाग आनी मरीन सँच्युरी ग्रँड आयलंड आमी डिक्लेअर केल्ले आसा. आनी त्याच बरोबर आयज गोवा सरकार कॉन्जर्वेशनाचेर खूब काम करता. आनी त्याच बरोबर हे दोनी आमी सँच्युरी प्लस एनवायरमेंटाचो प्लॅन जो आयला तेणी आमचे टर्टल कन्जर्वेशनाचे सायट्स कमी केल्ले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी तेंचे कडेन ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आसा जे कायद्या प्रमाणे फायल करपाक जाय. आनी जे पयलींचे जे आशिल्ले आनी जे खंय टर्टल कॉन्जर्वेशना खातीर जागो जाय म्हणजे जे खंय टर्टल कन्जर्वेशन आयज वेर दे ले एग्स ते आमी प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून डिक्लेअर करपाक तेंचे कडेन धाडून दिल्ले आसा. ओके, बॅक टू आमचे बायसन एंड देन आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट चायल्ड एंड विमेन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट. बायसन अटॅकाचे फुडें कितें बायसन अटॅकाची हांवें पयर मिटींग पूर्णपणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची मिटींग घेतलेली. पयर ते टायगराचे जे कार्कस ताका गावले तेजे बी चवकशी केल्ली आसा. इनकन्क्लुसीव आयिल्ले आसा. आनी तेजे कॅनायन्स फाटले जे आहा ते मिसींग आहा. जनरली वेन अ टायगर बिकम्स ओल्ड दॅट्स वॉट एक्सप्लेनेशन दॅट वॉज गिवन टू मी. It looks that it has wandered from Kali Reserve into that area, but let the whole thing get all the reports come and then the PCCF will give a proper appropriate statement. Most important is Kali Reserve movement खूप जाता. खूप म्हणजे केन्नाय येता आनी थंय वायल्ड डॉग्साचे पॅक परेश परब म्हणून आमचो फॉरेस्टाचो AC असिस्टंट कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आहा ताका आमी आतां परत वायल्ड लायफान आमी घालता. कारण तेन्ना कितें रिशफल जाल्लें तो बरो ऑफिसर तो. आनी तेणी म्हाका सांगलें की कदाचित प्रुवन ना वायल्ड डॉग्साचो अटॅक जालो आसतलो बिकॉज इट मस्ट हॅव बीन अ एज्ड टायगर. हे सगळे गोश्टी टेक्निकल PCCFान दिवपाची गरज आहा विथ इज टीम ऑफ ऑफिसर्स. आनी तें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. तें इन्वेस्टिगेशन चालू जातकूच PCF तेजेर प्रेसाक ब्रिफींग करतले. नाकटां बिकटां गायब जाली म्हणून वायल्ड डॉग्स जेन्ना अटॅक करता तेन्ना कांयच सोडिना. पूण हेजें टॅक्निकली उत्तर दिल्लें म्हाका दिसता बरें आहा. मंत्र्यान उत्तर दिवपाचे पेक्षा PCCF चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आनी वायल्ड लायफ सांबाळपी नवीन म्हणून आमचे ऑफिसरा परेश परपा हांकां सगळ्यांक उत्तर प्रेसाच्या फुड्यान दिवन. दुसरें ह्या गजालीक लागून परत ते टायगर रिजर्वाचे बद्दल जे डिमांड तो विशय सबज्युडिस आहा आनी तेजेर हांवें उलोवपाक शक्य जावचें अशें म्हणटा की एक फॅमिली ऑफ टायगर इज देर इन गोवाज फॉरेस्ट दॅट नीड्स टू बी ते प्रोटेक्टेड. टायगर नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी आहा ते ठरयतले. हांव ठरवूं शकना. मॅटर सबज्युडिस आहा. ते आउटकम येवन दी मागीर आमी तेजेर. बायसनाचेर आमी उलयताले. बायसनाचे बी आमी हे घेतले की आमी पूर्णपणे हांव बी म्हाज्या मतदारसंघाचो गरीब फॅमिलींतलो मनीस. म्हाका खूब वायट दिसलें. ते पूर्ण फॅमिलीक हांवें अडॉप्ट केल्ले आसा. तांकां ज्या तरेन आमी सांबाळूंक जाय सांबाळटले. आनी त्याच बरोबर हांव एक सांगूंक सोदतां गोंयचे जनतेक की बायसन अटॅक जेन्ना जाता बायसन अटॅक आमचे ऑफिसर काल चर्चा करताले की वेगळे तरेन अटॅक जाता. शिंगा बिंगा मारून सामके वेगळे तरेन अटॅक जाता. त्या पेरिफेरीन अशें म्हटलें गेलें की बायसनाचो फुटमार्क्स दिसूंक ना. आनी एक पिनहोल एक हांगा आसा आनी एक पोटाचेर आसा म्हणून आमी पत्र PCCFाक सांगलां पुलिसेक धाडून DG पुलिसाक धाडून दिया की आमकां दिसता की हेजेर चड इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. म्हणजे उसगांवचो जो मनीस मेलो होमगार्ड आशिल्लो तो बेतोडे मेलो. सो तेन्ना तेजेर बायसन अटॅक जालो काय जावना हाजेर जावंक जाय. दोनी फॉरेस्ट आनी पुलिसान आनी डिटेलान वचपाची गरज आहा. जेन्ना बायसन अटॅक करता वेगळे तरेन अटॅक करता आनी जेन्ना काय सस्पिशन आसता तेन्ना आमी पुलिसेक इंटिमेट करपाची गरज आहा. पुलीस मागीर योग्य तरेचे ते चवकशी करतले. म्हाका पूर्णपणे खात्री आहा की पुलीस योग्य ते चवकशी करतले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे इनपूट तांकां दिवंक जाय ते इनपूट योग्य तरेन दिवपाचो. इट कॅन बी मर्डर. आय डोंट नो वॉट इट इज बट डेफिनेटली देर इज अ सस्पिशन वेदर इट इज अ बायसन अटॅक as per what the forest department officials said in the meeting.
So let them put it up to the police, let the police investigate, then we will talk about it. विमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटाचे थोडे क्रिटिकल आसा आनी यू हॅव टू आन्सर. वन इज दॅट एज वी स्पीक रायट नाव दोग जाण भुरगे अपना घरांतल्यान वॉज इन क्लॅश विथ दी हें म्हणजे ते पळून गेल्ले आसा. हाऊ डू यू रिएक्ट टू इट एज अ We have already told the concerned officers that the environment in Apnagar has to be improved. I am now going to talk to officials in Delhi to help me and handhold me into seeing that we have the right type of people and right type of NGOs associated with Apnagar. It is very important. तुम्ही जे म्हणटा ते खरी गोष्ट आमचे डायरेक्टर एकदम बरें काम करता आनी त्याच बरोबर अपना घरान थंय आमी लोकांक सांबाळपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय वेगळे तरेन. कांय लोक people who are children who are not in conflict with law. There are some children who are with conflict with law. Some abandoned children are there. So it is our duty to see we do the best. I am having a review meeting next week. I am also meeting the Union Minister Annapurna Deviji to get her guidance on how one should move forward in such situations. तुम्ही वचत ना थंय. इट सिम्स हांव यू गो टू ऑल द हॉस्पिटल्स यू Not नेवर at गो टू all. अपना. हांवें खूब फावट हांव गेला जेन्ना तेंचे कार्यक्रम आसतना हांव वयता जेन्ना कितेंय आसल्यार हांव सरप्रायज इन्स्पेक्टर थंय कित्याक बेश्टे थंय यू कॅनॉट फर्स्ट ऑफ ऑल यूज एनी कायंड ऑफ व्हिडिओ कॅमेरा ऑर एनीथींग. वी कॅनॉट शो देअर फेसीस इन पब्लीक डोमेन. इफ देर इज अ जनरल प्रोग्राम देन इट्स अ डिफरंट थिंग. But do you go, whether it is on camera or not I don't need actually any official or anything. I just go on surprise visits to see that they get good quality nutrition, everything, and the people look after them well. अशी बी कंप्लेन्स पयलीं वेगवेगळे येताली ते आतां एकदम बंद जाल्ले आसा. आमी त्या भुरग्यांचो मिसयूज कसले दृश्टिकोनान जावं न्हय आनी तांकां आमी सांबाळपाक म्हूण आमच्या केअरान आमी दवरल्या म्हणून आमकां वेगळे तरेन ते सांबाळून फुडें व्हरपाची गरज आसा. कांय त्रुटी आहा ते करेक्शन करपाची म्हाजी जबाबदारी आहा मंत्री म्हणून. डू यू नो की इवन यू बिफोर यू बिकेम दीस मिनिस्टर हांगा एक प्रॉपर लेविन्सन मार्टिसान रिपोर्ट केल्लो वेर इन दोज चिल्ड्रन्स वे स्मगल्ड आउट एंड यूज फॉर एंटी सोशल एक्टिविटी एंड देन स्मगल्ड. तो रिपोर्ट जेन्ना कन्सर्न ऑफिसरान केल्लो आनी आयजचे दिसा जमीन आसमानाचो फरक आहा. जाय जाल्यार हांवें इंडिपेंडंट हांवें एक मॉनिटरींग कमिटी बसोवपाचो म्हाजो प्रयत्न. एक रिटायर्ड जज लेडी रिटायर्ड जजाक विनंती करून वी कॅन पुट अ मॉनिटरींग कमिटी टू सी दॅट इट इज मॉनिटर्ड वीच वील हॅव द डायरेक्टर वीच वील हॅव द रिटायर्ड जज वीच वील हॅव माय एडवायझर टू हेल्थ फैजल अरावजो आनी 4-5 अशे एक गीता देशमुख आनी आमचे जॉयंट सेक्रेटरी हेल्थाक घालून आमी एक मॉनिटरींग कमिटी अंडर रिटायर्ड जज घालपाक कांय हरकत ना. आमचे डायरेक्टर बी बरें काम करता. ती म्हाजे नजरेक सगळे गोश्टी हाडटा. एक मॉनिटरींग कमिटी असल्यार एक भंय आसतलो की बाबा हांगा योग्य तरेचे गोश्टी इल्लिगल एक्टिविटीजाक आमी अलाव करचे ना आनी देल बी फियर ऑफ द लॉ ऑल्सो. इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज ते सगळे वायर हँग जाता ना सगळे. ते आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा जें कितें. पण तुमी पळयल्यार मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसले तेणी अपनागराक नवो रूप दिल्लो. तो सांबाळून दवरपाची आमची जबाबदारी आहा. आमी करतले. ऑल्सो अ न्यू सेंटर दे and also with the ladies hostel and other thing because we have got land there. We have asked and put it to GSIDC. It's already approved by the GSIDC. I hope my request is considered and before the elections, Honorable Chief Minister puts the foundation for that project. That will be one of the world class project that is being put there, which will have good quality accommodations, and we'll tie up with the NGOs so that everything is well maintained, monitoring, everything will be thorough. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. Last, this is very specific questions कारण then we went before coming here we did lot of research. CWC ऑफिसीस थंय आसा पळय थंय फॅनाचेर चल्ला सद्या 30-40 जे बजेटरी अलोकेशन म्हणजे जाता हांवें ऑलरेडी आतां नवीन फायल तयार केल्ले आसा, सरकाराक हांवें धाडलेले आसा. बी रेस्ट अश्योर्ड की ते योग्य तरेन ते फुडें वयतले. नवीन चेअरपर्सन वुमन्स कमिशना खातीर हांवें तांकां नांवां मागून घे म्हणून सांगलेलें आसा आनी नवीन कमिटी मेंबर्स आमकां अपॉयंट करपाक जाय. ह्या मे म्हयन्यान आमी अपॉयंट करून आमी तुमकां दितले. विमन्स कमिशनाचे तेच आय वॉज कमिंग टू दॅट नेक्स्ट. हे CWCचे पयली ऑफिस आसा थंय एटलिस्ट कितें कुलर तरी घाला अशें डिमांड आसा तांचो की तूं सांगता म्हणून हांवूच घालून घेता. मेन म्हणजे कित्याक प्रश्न तांकां बजेटरी अलोकेशन जो दिला तो सफिशंट ना. हांव मुख्यमंत्री कडेन टायम मागून तेंचे कडेन चर्चा करून हो विशय आमी फुडें व्हरतले. बी रेस्ट अश्युअर्ड वी आर सिरियस अबाउट दीस. Women's Commission requires even legal help. We require some legal assistance who can help her do the paperwork.
It's not only that somebody has to be there or a social worker has to be there or somebody as per the criteria has to be there, the chairman of Women's Commission, but she needs also backup staff. Be rest assured all this will be provided. सर बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी यू टूक अ हॉलिस्टीक अप्रोच पूण हे चायल्ड एंड विमन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आसा पळय आनी आतां स्पेशली भुरग्यां बद्दल सायबर बुलिंग आसा इट कम्स टू IT डिपार्टमेंट वेदर दे आर थिंकिंग ऑफ नाव बॅनिंग द यूज ऑफ सोशल पुलीस डिपार्टमेंट आसा आनी तुमचे तीग जाणांनी जर सारकें केलें जाल्यार इट वूड बी बेटर न्हू तुमचें कॉर्डिनेशन जाता अशें दिसता करपाक काय हरकत ना पूण तांकां टॅब दिवंक जाय तेजेर कांय तूं करूं शकना तेजेर प्री लोडेड सिलेबस आसता ते प्री लोडेड सिलेबसच्या माध्यमांतल्यान ते करता मेन म्हणजे तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय की आमकां एक ट्रान्सपरंटली काम करपाक जाय तूं पळयता तुवें म्हाजो स्वभाव पळयला हांवें तुका जर म्हाका रुपेशान सांगलें आपल्याक डावट आहा तूं जें कितें उलयता हांव फायल तुका काडून दिवं शकता म्हाका कांयच लिपोवपाचें ना म्हाज्या डिपार्टमेंटान आयज इवन NGO खुबशे कडेन कोणा कडेन म्हाजे मित्र जे आहा जे हांव उलोवंक शकता तेंचे कडेन मित्र म्हणजे हू आय कॅन कम्युनिकेट की बाबा वी आर व्हेरी हॅपी विथ वॉट इज बींग डन अँड वॉट आर द स्टेप्स दॅट यू हॅव टेकन आयज ऑल ओवर नॅशनल यू हॅव सीन इट हॅज प्रॉपरली बीन पोर्ट्रेड आमचे बी वेलविशर आहा जे योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता पूण ते कितें आहा की बरे गोश्टी जाल्यार ताका योग्य तरेची प्रसिद्धी गावंक जाय गोंया राखून दवरपाक जाय म्हणून चर्चेत न्हू आतां हांवें जे कितें निर्णय घेतल्या त्यो सगळे सर्वे नंबर पब्लीक दिता म्हणजे कोण फाल्यां जर ते हात लावपाक गेल्ले जनतेक खबर आसतली की कोणाची प्रायोरिटी कशी आहा ती आयज म्हाका जर दिसलें की ह्यो सगळे स्लोप्स आनी ते रॉंगली मिसइंटरप्रिटेड स्लोप्स बियॉन्ड 25% ग्रेडियंट त्या लोकांनी दाखोवन दिल्ले रिजनल प्लॅनान ते रिजनल प्लॅनाचे हांवें तें करून दवरलां ते आयज नॉन डेव्हलपमेंट जे सगळे आहा ते लोकांचे फुडें आसतले फाल्यां ते लोकांनी आनी NGOन मागीर योग्य तांकां करून दी कारण म्हाजें धोरण इतलेंच आहा की हे राखून दवरपाचें काम हे सादारण गोश्ट न्हू आयज जर म्हाजो कितेंय पर्सनल इंट्रस्ट आसलो ह्या तरेचे व्हडले निर्णय हांव घेवंक शकपाचो म्हाका कॅपॅसिटी नसली आयज जुवारी आनी मांडवीचे देगेक आयज हीज इनहॅबिटेटेड एरियाज म्हणजे हो शब्द व्हेरी क्लियरली आयज टायम्स ऑफ इंडियान आयिल्लो आसा आनी आमकां वेगळे तरेन वचूंक जाय आनी मुख्यमंत्रीचो पूर्णपणे आशिर्वाद आहा आनी हे सगळे गोश्टी आमी योग्य तरेन गोंय राज्यान करपाचो आयज 5 म्हयने काय 6 म्हयने कितें उरला दिसता म्हाका इलेक्शनाक आयज मिडियाक चड खबर आसता आमदाराक कमी खबर आसता सरकाराक कमी खबर आसता की बाबा इलेक्शन केन्ना जातलें तें खूब जाण म्हणटा की आतां इलेक्शन लागीं पावलें म्हणून लागीं तुमी पावोंक सगळें जाय करता आतां एकदां इलेक्शन जावन वचून दी लोकांचो कौल खंयच्या बाजून आहा ते आमकां म्हणटा कळटलें की म्हाका all this खात्री आहा popular measure you are एक taking- लक्षात घे की म्हाका खात्री आहा की भारतीय जनता पार्टी परत एकदां गोंय राज्यांत सरकार घडयतली आनी आमी एकजूट जावन आमी काम करतले आयज हांवें म्हणूंक ना तरी बी आयज सोशल मिडियाचे ग्रोकान शब्द घातले की कसली कॉम्बिनेशन ते म्हणटा प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे एकत्र इलेक्शनाक गेले एकटो एकदम शांत स्वभावाचो एकटो अग्रेसीव स्वभावाचो हे दोन्ही कॉम्बिनेशन ऑफ फॅक्टर्स गेल्यार आमी परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयान आमी स्थापन करतले म्हाका खात्री आहा की आयज गोंय राज्यान आमी जे वेस्ट बेंगॉलाचे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आमचे गृहमंत्री आमचे पार्टीचे अध्यक्ष अमित शाहजी आनी आमचे नितीन नबीनजी आनी BL संतोषजी हे सगळ्या लोकांनी इतलें काम केल्लें आसा गोंयांतल्यान आमचे सतीश तोंड बी थंय काम इतल्या वर्सां ताणी वावुरला आनी एकदम कठीण परिस्थितींतल्यान एक विजय ह्या तरेचो मॅसीव मॅन्डेट बेंगॉलचे जनतेन आमचे नेतृत्व मोदीजीक दिल्लें आसा आनी गृहमंत्रीचे इतले म्हयने ते रावन मॉनिटरींग करून योग्य तरेचें काम लोकांक केन्ना केन्ना दिसता की शेणल्या उपरांत कितेंय उलोवंक शकता You can speak anything when you lose, but the hard work that one puts and consistent hard work is also, you have to give credit to our leader Narendra Modi ji and our Home Minister Amit Shah ji and आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट नितीन नबीन जी BL संतोष जी जे संघटन पळयता आनी आमी सगळे काम करता तुमी म्हाजेच पळयात हांव एक ल्हान कार्यकर्तो एक ल्हान राज्यान हांव मंत्री आहा हांव म्हाज्या मतदारसंघात दीस रात हांव आसताच कोणाक खबर आसता ग्रॉक तुमी कोट केलो सो आतां ग्रॉकान कितें म्हटलें की दोगूय जाण काम करपाक दोगूय जाण आहा बरे दोगांय जाणांन योग्य तरेन फुडें वचपाक जाय तेजो अर्थ ना की बाकीच्यांची गरज ना आयज गोंया राज्यान बाबूश मनसरात आहा आयज चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आहा दामू नायक आहा आमचे अध्यक्ष हांव आसा रोहन खंवटे आसा सुधीर ढवळीकर आसा दिगंबर कामत आसा आमी एक पुराय टीम करून आमी योग्य तरेन जर वाटचाल आमी घेतली तर भारतीय जनता पार्टीन योग्य तरेन हांगा भोवमताचें सरकार स्थापन करपाक सीएम फेसा बद्दल सीएम फेस इम्पॉर्टंट ना काम करपाची कार्यक्षमता मनशांनी आसूंक जाय आपल्याक कितें जाय म्हणून तांणी काम करपाचें ना भारतीय जनता पार्टीन आयज पर्यंत म्हाका कितें दिल्या म्हाजे नेतृत्वान आमचे देशाचे प्रधानमंत्री अमित शाहजी नितीन नबीनजी आनी BL संतोष जे म्हाका गावला
हांव खूब खूश आहा. तेन्ना आमचे देवेंद्र फडणवीसजी गोंय राज्यात ते प्रभारी आशिल्ले, तेंचे एक्सपिरियन्स एन अनुभवान आमकां खुबसो इनपूट गावलो एन आमकां विजय गावले गोंय राज्यात. अमित शाहजी बी इतले बिजी आसतना बी इतलो वेळ आमकां दिवन रिव्यू मिटींग घेवपाक गोंयांत येतले. आयज कांय मतदारसंघात ते घरोघरी वचपाचो त्यांनी प्रयत्न केलो लास्ट इलेक्शनान. आनी खूब खुशी जाता की ह्या नेतृत्व सकयल आमी एक ल्हान कार्यकर्त्याक शिकपाक गावता. भारतीय जनता पार्टी एकूच पक्ष जे सत्तेर येवं शकता आनी एकूच पक्ष जे आमी सगळे संघटीत जावन आमी योग्य तरेचे निर्णय आमी जे घेता ते पब्लीक इंट्रस्टान निर्णय घेता आनी पब्लीक इंट्रस्टाचे निर्णय कोणी ते उलटून घालूं नये नाजाल्यार ते एक्सपोज जातले. मेन म्हणजे आमकां सगळ्यांक राखपाक जाय, गोंयांत राखपाक जाय आनी गोंयचे जनतेची सेवा करपाक लोकांनी आमकां परत एकदां संदी दिवंक जाय. आनी जे पक्षान म्हाका आयज पर्यंत दिल्ले आसा हांव खूब खूश आहा. म्हाका आनी कितेंच नाका. हांव फाल्यां सादो कार्यकर्तो बी म्हाका दवरल्यार हांव खूश आसतलो आनी काम करत रावतलो. आयज सर इतलें लास्ट इनफॅक्ट लास्ट बिकॉज इफ आय डोंट आस्क दीस देन एवरीवन वील से की तूं कित्याक विचारना. इनफ इज इनफ मुवमेंट सद्याचो चल्ला. म्हाका खबर ना, तुमीच सांगता पूण हांव कांय लिस्ट लक्ष दिना कसलें. ना पूण ताणें एक लिस्ट दिला, डिमांड दिला. ना डिमांड दिवपाक तातूंत 39 आयज आसा तातूंत डिमांड दिवपाक कोणी डिमांड दिवं. फाल्यां रुपेश डिमांड दिवन म्हाज्या फुड्यान बसूं शकता इंटरव्यू. ह्या डिमांडाचेर म्हाका सांग म्हणून कितें तें उत्तर. लास्टाक लेजिस्लेचर म्हणून आहा, 40 आमदार आहा. त्या 40 आमदारान जे कितें लेजिस्लेट करता दॅट इज द लॉ ऑफ द लँड. आमी नाजाल्यार सगळे रस्त्यार उठूंक शकता. फाल्यां 70च्या लोकांक म्हाका कितें जाय जाल्यार हांव तांकां पणजे हाडून आझाद मैदानान हाडल्यार कशें जातलें. योग्य ना तें. अशी भाशा बी उलोवप नासता. ते डिमांड आणि कितें आहा ते तेंचे रेप्रेझेंटेटिव्हल्यान कोर्ट आहा, इतर कांय गोश्टी आहा ते वचून ते एज इट इज खुबशे मॅटर सबज्युडीस आहा. आयज आमचो लोक आयज कितें आहा, खंयचोय विशय तुका मांडूंक जाय तुमी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान मांडूंक शकता, तुमी कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान विशय व्हरूंक शकता. पूण प्रत्येक गोश्टीक सरकाराक अशें धरून ते तशें जायना. तेका एक फेडरल सिस्टमान एक स्ट्रक्चर आहा, ते स्ट्रक्चराच्या माध्यमांतल्यान आमी वचूंक जाय. केन्ना केन्ना आमच्या तोंडांतल्यान बी खुबशे गोश्टी येता. पण तुवें पळयलां की हांव आजकाल कोणाचें नांव बी घेना. तुमी म्हटलें की 70कारांक हांगा हाडटले. नांव हाडिना कोणाकूच. तेन्ना भाशणान केन्ना आमी मतदारसंघान उलयता तेन्ना आमी उलयता, आमचो लोक आमचे बरोबर आसता की बाबा कसलेय विशय जर CMाक बॅकींग असल्यार आमचो लोक आसा तुजे बरोबर. आसा तुजे बरोबर हो एक स्लोगन आहा जें आमी वापरता. पूण त्याच बरोबर आमकां खंयच कोणाक खंय व्हरपाचें ना. 70ची जनता 70रीन खूश आहा आनी आमी 70चे जनते कडेन पांया कडेन वयता. विल यू आज की तुमच्या घरा कडेन जे लोक आयिल्ले तांचेर जी सध्या केसीस चल्ल्या ती केसीस घालना काय इट वॉज आउट ऑफ द एंगर ऑर तो म्हाजो विशय न्हू, तो वेगळ्या डिपार्टमेंटाचो विशय. हांव सरकारान मंत्री आहा, ते तेंचे कायदे प्रमाणे जे कितें करता ते तेंचो विशय आहा, तो म्हाजो विशय न्हू. ओके, देव बरें करूं सर तुम्ही वेळ दिला म्हणून. थँक्यू सो मच रुपेश. थँक्यू. विश्वजीत राणे and some crucial topics around which we discuss, which also includes one of the topic about Lodha, which is being discussed right now. Enough is enough movement, ज्याचे बद्दल त्यांचे रिएक्शन वी आर हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन सच लेंथ. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे बायसन डेथ जे बायसन रिलेटेड डेथ जाला इट वूड बी इन्व्हेस्टिगेटेड बाय पुलीस की ॲक्च्युअली बायसन रिलेटेड डेथ काय आणि कितें. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज. थँक्यू सो मच. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa.
रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.